तेन्ना कसो कितें रिस्पॉन्स तुमकां दिसता की लोक भायर सरता वोटिंगाक येवपाक काय कशें कितें? लोक भायर सरले पूण म्हाका दिसता वोटींग मातशें संथ गतीन चल्लां. आमी बऱ्याचशा पोलिंग स्टेशनाचेर गेले, बुथार गेले. वोटिंगा अजून तसो लोक भायर सरिल्ले ना, पूण म्हाका दिसता सरतले आतां जशी एक 9:30-10 जातली तशी लोक भायर सरतले आनी रिस्पॉन्स बरो आसतलो लोकांचो. आमी आतां जायते लिडरांक मेळ्ळे तेन्ना तेंचें म्हणणें आहा की मॅक्झिमम लीड ही आहा ती BJPक मेळटली अशें म्हणटा. आनी तुमचें कितें म्हणणें? आतां BJP मेळ्ळे जाल्यार BJP वाले म्हणटलेच न्ही की आमकां लीड मेळटली. आमी म्हणटा आमी काँग्रेस पार्टी आमी सारक्या कॉन्फिडन्स हाय आसा आमचो की सावथ गोवा सीट हो आमचो निवडून येता आनी बरे मार्जिनान निवडून येता. कित्याक आमी सगळ्यांक अपील करता, हांवूय आज आव्हान करता की लोकशाही उत्सवांतलो हो आज आमचो सगळ्यात मोठो दीस. ताका म्हणटाले आमी लोकशाहीचो उत्सव, ताचो सगळ्यात मोठो दीस. आनी हांव फोंडेच्या मतदारांक आव्हान करता की तुमी सगळ्यांनी भायर सरचें आनी तुमचो जो बहुमूल्य मतदानाचो हक्क आसा तो तुमी हक्क आपलो पार पाडचो. आनी तातूंतल्यान आज लोकशाहीचें रक्षण करप हें खूब गरजेचें आसा. आमच्या गोंयच्या अस्मितायेचें रक्षण करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. आमचें गोंयचें पर्यावरण राखप हें गरजेचें आसा. आनी खास करून हांव जे आज युवा वर्ग जे पयले फावट मतदान करतले तांकांय बी आव्हान करता की तुमी तुमचें फुडलें जें भवितव्य आसतलें, तुमकां जो रोजगार मेळपा जाय तेज्या बाजून तुमी मतदान करचें. काल आमी एक पोस्टर एक तुमचो सोशल मिडियाचेर एक पोस्टर येयलो, कितपत खरें हें? कितें जालां जाणा, एक सोशल मिडिया म्हणटा न्ही ही एक इजिएस्ट टूल जाल्लें आसा टू स्प्रेड सच फेक न्यूज. कोणाची इमेज मेलायन करप हें एक तांकां इजी टूल मेळ्ळा आनी ताचो वापर ते करता. म्हाका दिसता खंय तरी कोणेन विरोधक जे आमचे आसा जे आज BJP हांचो खंय तरी एक तांकां भंय जाला निर्माण की आमी बाबा हरता आनी तातूंत मतदारांक दिशाभूल करप, मतदारां मदीं गैरसमज पसरप हें करपा लागून ताणें कोणें तरी एजंट म्हाका दिसता हायर केला आनी त्या एजंटान हें काम केल्लें आसा. तातूंत कांय तथ्य ना. आमी ठामपणान जशें आमी आमचो प्रचार केलो तो काल सांज पर्यंत आमी आमचो प्रचार केल्लो आसा आनी आमकां हें आसा की ठामपणान आमी सगळे, हांवूच न्ही आमचे कार्यकर्ते सगळे आमी कार्यकर्ते इंटॅक्ट आसा, खंयच कांय जाल्लें ना. पण तुमी तेजेर कितें कंप्लेन बीन कितें केल्ली आसा आतां? काल जेन्ना म्हाका हें कळ्ळें 11 वरांचेर की अशी फेक न्यूज सर्क्युलेट जाता तेन्ना हांवें रातचे 12 वचून फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन फायल केल्ली आसा. कितें एक्शन जालें आतां पर्यंत काय? ना, हांव मागीर आज पोलिंग बूथ एरेंजमेंटान हांव मागीर बिजी आशिल्लो पूण हांवें कंप्लेन फायल केल्या. आनी ह्याच मनशान कितें आसा, ह्याच मनशान म्हणजे आनी एकदां अशीच 5 म्हयन्या पयलीं फेक न्यूज सर्क्युलेट केल्ली. खंय तरी कोण तरी दुसरो एक राजेश वेरेकार म्हणून खंय बेतींग काय खंय तरी खंयचे तरी ताका बेल रिजेक्ट जाल्ली. ताणें त्या राजेश वेरेकाराक म्हाका रिलेट केलो, म्हजो फोटो घातलो आनी तो अशीच फेक न्यूज सर्क्युलेट करपाक लागिल्लो. ताजेर आमी फोंडे कोर्टान डिफॅमेशन सूट सुद्दां घातिल्लो आसा. सो ओवरऑल पर्संटेज कितली जातली अशी तुमकां अंदाज वोटींग? म्हाका दिसता शूड बी अबाव क्लोज टू 70-75 असो अंदाज आसा आमचो. 70 ते 75% आजूबाजूक जातले. तुमचो जो कॅन्डिडेट आहा तो येतलो फोंड्या भोंवपाक काय सालसेरी? ना फोंड्या येतलो तो. आयलो की कॉल करतलो. ताका 20 कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवूंक जाय न्ही. अजून ताणें निश्चित केल्लें ना खंयच्या वेळार येतलो.